सकड सांगाता मेळया सकड लागीं सरया आमचे ताळे एक करया मोरयेक होगळसिया. परत एक फावटी मोंती फेस्त आयला आनी मोंती फेस्ताची तयारी आयच्या दिसांतल्यान सुरू जाता. पयलो दीस नव्यान आसो. तशें म्हणटा आसतना हें करतना आयकतानांत म्हज्या सगळ्या आंगांत एक नवो हरूप येता. कित्याक सप्टेंबराचो म्हयनो कसोय म्हाका मस्त मोगा आसो आनी तशेंच सर्व फेस्तां पैकी हें मोती सैबिणीचें फेस्त म्हाका आनकी चड आवडटा. ती मोरये मायेक ती सुबीत सुबीत फुलां आमी कैंसर पुरो वचून सांगाता हाडटा. त्या बाटयेंत आमी सक्कडी फुलां सांगाता घालता. तशेंच आमी सक्कडी मनशां आमची काळजां मोनां सांगाता घालन मोरये कशी नेवन हें नव्यान आमी करता. तर मोती सैबिणीच्या फेस्ता विशयांत हांगाचे पाद्राप कितें सांगतात या तांचे तोंडून आमी आयकुया. तर मोगाच्यानो आज आमचे सांगाता आसात आमच्या पुंचेताचे डिरेक्टर बाप स्टीफन पिरेर. हे तांचे लागीं उलया. फादर स्टीफन कशें आसात? हांव बरो. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग फादर. तर फादर हांवें आतां दोगां तेका पाद्रापा कडेन विचारलें तुमच्या ल्हानपणाचे यादी कश्यो आसल्यो गे म्हूण सांगून. सो तुमच्या ल्हानपणांत तुमी कलीपुरा पोखरेपणा केल्यान फुलां व्हरता आसतना तशेंच गुड्या वयलें एक मोती फेस्ताचें नव्यान कित्याक स्पेशल हाचे विशयान म्हाका इल्लें सांगतात गे. ल्हान आसतना पोखरेपणा करून हांव बरो भाग्यवंत भुरगो जावन आसलो. पूण मोंती फेस्त येतना खंडीत जावन पोखरेपणा करून पूण सोरलां कितें म्हळ्यार आमच्या घरा इल्लीं फुलां आसलीं. सो ताचे उपरांत शेजारा विसार नडचें आसलें आनी तीं पावोन येतल्या वेळार मागीर सोर नडचीं आसलीं. सोर नडचीं स्पेशली फेस्ता वेळार. कित्याक म्हळ्यार आतां सडावतो ग्रट्टाच्या मुळान रावन फुलां उडयतात. पूण आमकां तशें न्ही. आमचो ग्रोट्टो हे कडेन आसलो आनी इगर जान्ने कडेन आसली. सो फेस्ता दिसा ग्रट्ट येतावन इगर जे वयता म्हणसर फुलां उडोवनूच वचूंक आसलीं. सो त्या देखून आमकां मस्त फुलां जाय आसलीं आनी त्या वेळार एक कॉम्पिटिशन कोणाची दाली व्हडली आसता म्हणून एक तसलें कॉम्पिटिशन आसलें. सो आनी आमकां घरांत इगर जे वचूं जाल्यार 100 किलोमिटर वचचें आसलें. सो आमी बसार वचचें आसलें प्रायवेट व्हेकल ना. सो त्या देखून हांगा वयताना व्हडल्या बॅगान भरून व्हरचें. अर्द घंटो पयलींच वचचें. मागीर थंय व्हडली बशी व्हरून तातूंत मांडून दवरचें. मागीर फुलां उडोवचें. त्या देखून घरा पावोन येतल्या वेळार दुसऱ्या जावन सोर उरचें आसलें. तर फादर म्हाका सांगा गुड्या वयलें मोती फेस्त हर एक वर्सा कित्याक स्पेशल? या गुड्या वयलें मोती फेस्त स्पेशल कित्याक म्हळ्यार आमी हांगा फुलां अर्पीत ते सकट सांगाता मेळ्ळ्या त्या फुलांक सांगचें बरेच. फाल्यां भितर 52 वेतलीं शिंवती आबोलीं. पूण मोरयेक फावो जाल्लीं फुलां कैंसर मेळटलीं. मोरयेक फावो जाल्लीं फुलां तिच्या शेगुणाचें जिवीत आमी जियेल्या वेळार कशें मोरये गरजेवंतांक पावली गी तशेंच हांगाय गुड्या वयर फुलां हाडचें सांगाता. हांगासर येवनसो लोक दीस पडतें एक वस्त हाडून येता लोकांच्या गरजेक पावचें तसलें. मागीर फेस्त जाल्ल्यानंत ह्यो सकट वरवीं सांगाता घालून मागीर आमी आश्रमाक दिता. प्रत्येक जावन लायक आनी सलोवच्या आश्रमाक तें दिता. आनी अशें मोंती फेस्त न्हय मात्र आमकां हांगासर येवन फुलां व्हरपूंच्यान एक संतोश बागार दुबळ्या धाकट्यां तें एक संतोश दाखोवंक एक अवकाश. देव बरें करूं फादर. तर तुमच्या ल्हानपणाच्यो यादी तशेंच गुड्या वयलें मोती फेस्त कित्याक स्पेशल म्हणून तुमी आमकां सांगलें. मुखल्या दिसांनी मुखल्या व्लॉगांनी आमी तुमकां मेळोन रावतले. देव बरें करूं. थँक्यू. तर मोगाचे विक्षकानो तुमी पळयलें मुत्याका पाद्रापांनी आमच्या गुड्या वयलें मोती फेस्त कित्याक स्पेशल आनी ल्हानपणांत आनी कलीपुरा पोखरेपणा केल्या आनी कालेपुरा केला म्हूण सांगून सांगता आसतना तुमच्या ल्हानपणाच्यो यादी तर थोड्यांक उडास आयल्यो आसतल्यो. तर फाल्यां आनीक व्लॉग सांगा तुमच्या सांगाता वाचतली. तवळ पर्यंत पळोवन रावा. कार्मेल किरण. देव बरें करूं. तर ओके. तर आमच्या सांगात आसात फादर मेल्विन डिकुना आमच्या सांजुजे सेमिनरी आमच्या ओके. तर आमचे सांगात आसात फादर मेल्विन डिकुना आमच्या सांजुजे कोवेंताचे वडील. तर येया आमी आमच्या पाद्रापा कडेन उलया. फादर कशें आसात? बरो आसा. ओके. फादर तुमकां आज आमचे नव्यान पयलें तेजें सुरू जाता येत आसा. सो तुमच्या ल्हानपणाच्यो खंयच्यो म्हण यादी तुमकां येतात गी आनीक नव्यान म्हूण सांगल्यार तुमकां हे नव्यानाचे दीस हे फेस्त तुमकां कशें चड कुशेचें आसलें ताचे विशयान म्हाका इल्लें सांगतात गी. कशें भुरगीं ह्या दिसाक राखून आसलीं गी तशेंच हांवूय म्हज्या ल्हानपणार 9 दीस नव्यानाक फुलां हाडचें आनी फेस्ता दीस कोबू खावचे वा कोबू व्हरचे तो दीस राखून आसल्या. आनी तो पयलो दीस नव्यान सुरू जाता. आमच्या भुरगीं राखोन आसल्या भशेन आमी पाद्रापी हांगासर कोयंताचे राखोन आसाव आनी आज व्हरतो संतोश आमकां. आनी आमी भुरग्यांच्या येण्याक पळोवन आसाव. खंडीत जावन पावस आसा तरी खंडीत जावन भुरगीं मोरये मायेच्या भक्तीची न्ही चड आनी चड आज येवन मोरये मायेक फुलां भेटोवन फुलां अर्पून तिका उल्हास फाटयतली म्हणून म्हजी आशा. आनी म्हज्या ल्हानपणाचो उडास काडचो तर आमी खंय वचून मैला पयस वचून फुलां एकठांय करतले हांव. आदल्या दिसा वचून दुसऱ्या दिसा फुलां तयारी करतले हांव. आनी एक दीस इतलें अशें घडलें की आमी हांव
सकाळी फुडें वचून एका व्हळांत आमकां पुलां काडूंक ग्लास पुलां आसलीं आनी थंयसर उदक अर्दें व्हाळ आसलें. तरी पूण पुलां ती शिंदनात आमी शिंदनासो कशेपणी मरी मागीर आमकां पुलां दिवंकूच जाय कितें जाता म्हणून देवलो आनी हांव देवलो उदक चिंतलें उणें आसतलें म्हणून पूण उदक चड आसलें आनी हांव व्हळाक येसो उरलां. ताजी म्हाका एक वाल मेळ्ळी धरूंक त्या वालीक धरून रावलो आनी थंयतानूच हांवें पुलां कुंटून हाडली. तो उडस आजुनी म्हाका आसा आनी आजुनी भुरग्यांक पुलां काडूंक पुलां हाडूंक सोंपें. ती आमची बरी पयसल्या गांवाक वचना तांच्या घरांनी नाल्यार सडता जावन बाजारांत आज फुलां मेळटात ती पुलां हाडून येतात. पूण पुलां वचून सोदून काडून दुसऱ्यांच्या कितें म्हणटा तोटांत वचून काडून हाडची मागोवन हाडची हिंदुवांची मुस्लिमांची जावं कोणाची तो पुरो अनुभव म्हाका आसा. तो उडास आजून येता आनी आमच्या भुरग्यांक हांव बरें मागता आनी हे 9 दिसाचें 9 बऱ्या तरेन जावं ती आनी मरये मायक आमी सांगाता मेळोवन कुटुंबादारां भुरगीं सांगाता मेळोवन तिका आमी उल्हास पेटोवया. तिच्या जल्म दिसाची तयाराय नैस पुलां उडोवन त्या बराबर अत्मीक तयारी चड गरजेची. अंतरीक अत्मीक तयारी कित्याक मरयेक भायलीं पुलां गरजेची नात पूण आमी जण एकले पुल जावन तो स्वाद मरये भशेन फांकयलो तो दिसपट्ट्या जिवितांत मरये भशेन विविध कितें म्हणटात वर्च्यूस देण्या मुखांतर वा बऱ्या गुणा मुखांतर आमी जर तर वाडतले हांव तो जावन आसतलो वर्तो संतोश आमी मरये मायक पेटोवनची वर्ती खाणीक. देव बरें करूं फादर. तुम्ही एक बरो संदेश तुम्ही दिला तुमच्या ल्हानपणाचे ते एक यादी तुम्ही हाडल्यात. हांव चिंता भोवशें ते वाडोवन वचनातले बरी मोरये मायने तुमकां काही राखोन आज त्यात एका तिच्या आदारान आज मोरयेचेत तुम्ही आज फादराप जाल्यात कित्याक म्हळ्यार कार्मेलीत म्हण सांगल्यार आमच्या कार्मेल सायबिणीचे याजक तुम्ही सर फादरापांक हांव सर्व बरें मागता. देव बरें करूं फादर. थँक्यू ऑल द बेस्ट. तर आमचे सांगात आसात फादर दीप फेर्नांडीस म्हज्या मोगाचे फादरापे. फादर तुमच्या ल्हानपणाच्यो यादी कित्याक म्हळ्यार मोंती सायबिणीची फेस्त म्हणटा ल्हानपणा सुमार कालेपुरा आमी पोखरीपणां केल्यांत आसतली. मोंती सायबिणी फेस्ताक म्हणून हांव ल्हान आसतना कालें करतलें म्हळ्यार म्हज्या भाव भयणीच्या दालयांतली फुलां पुरा सोर्ण कारण बरी आसली फुलां म्हज्या दालये घालनांनी पुरा करताले हांव. कोबूय आमी बारपुटी कालें करताले एणेतून मेळोन आमच्या तेणेतून आनी खूब वाडले पुरा आसात. तशें तुमी ल्हानपणा राहिली पुरा पोखरीपणां कालें केल्यात गे फादर? सद्द कांय करूं ना पोखरीपणां थोडी ल्हान केल्यात. फुलां आनी पुरो आमी पयस हाडूंक आशिल्ले पूण फुलां आमचे ते व्हडलें कॉम्पिटिशन जातलें एकामेकाचें काडचें नातलें कित्याक एक व्हडलो गुलाब दवरूंक आशिल्लो मागीर उरलीं ग्लास फुलां ती ऑर्डिनरी फुलां व्हरून थंय अर्पिताना थंय कॉम्पिटिशन आशिल्लें कोणाची फुलां पाद्रेबाच्या मांड्याक सोमा पडटात की म्हणून आमच्या आमी ल्हान भुरगे आसतना आमच्या पाद्रेबाच्या माथ्यार केस नातले देखून ताच्या बोर म्हणटकीर सोमा फाटल्यान मुखल्यान रावन सोमा उडोवचें आसलें थाने ते फुलां काडून फाटी घालचें ते पळोवंक आमकां संतोश जालो. मोरी एक फुलां उडयल्याच्या चड पाद्रेबाच्या मांड्याक उडयली चड. तशें हांव चिंता आतां भोवशें तो पे बॅक टायम उरला कदें तुमची केसी म्हाका इल्ले उणें जाल्ल्या बरें दिसतात. देखून आतां भुरग्यां मुखार रावलेल्या भुरगीं तुमकांय फुलां उडयतले म्हणून म्हाका बघता. तुमी काही म्हणी फुलां तुमकां भुरग्यांनी मारल्यान गे? मस्त मारल्यात देखून आतां लिपोवन रावचे फाटल्यान म्हणजे. तर देव बरें करूं फादर तुमचे एका ल्हानपणाच्यो यादी आमच्या सांगात आज ब्लॉगान वांटून घेतल्या खातीर. थँक्यू. देव बरें करूं. ऑल द बेस्ट. देव बरी सांज दिवं तुमकां समेस्तांक मोगाचेनो. गुड इवनिंग भुरग्यांनो. कशें आसा तुमी? ओके. हांगासर कोण आसा? मरी माय आसा. तिच्या हातांत बेंतीन आसा. तर खंयची माय ती? कार्मेल माय. हांगा कोण आसा? बाळक मरी आसा. ओके. मोरयेक आमी विविध नांवांनी आपयता वय गे. तर मोरयेचे हेराक विविध नांवां आसात तातूंत दुसरी खंयची नांवां तुमकां कळीत आसात म्हाका सांगशात गे? नित्यादर माय, वेलांकनी माय, फातिमा सायबीन, लूड्स सायबीन, रोझर माय अशें साबार नांवांनी आमी आपयता. तर मोरयेक लूड्स माय म्हणून आपयता वय गे. तर लूड्स मोरयेक लूड्स माय म्हणून आपोवंक कारण कितें? कारण कितें? मोरी लूड्स म्हणल्या जाग्यार दिश्टी पडली. ओके. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमी मोरी विविध जाग्यार दिश्टी पडली आनी ह्या 9 दिसांनी 9 श्रेश्ठ म्हळ्यार 9 जाग्या विशयांत 9 दिसण्या विशयांत आमी नियाळ करतले. तर आज आमी मोरी लूड्सांत दिश्टी पडली. हांगा पिक्चर आसा पळया गे. दिसता मग ह्या पिक्चरांत काल बरं तुमकां दिसता मोरी आनीक
आनी एक ल्हान भुरगें आसा आजून आत्ता आनी ताच्या भुरग्याच्या लागीं ते एक ल्हान जर आसा पळया तुमकां दिसता की ओके. तर आमी ह्या लुड्साच्या विशयांत आज नियाळ करया. ओके. लुड्स मोरी लुड्सान दिश्टी पडली. कित्याक दिश्टी पडली म्हणून आमी जाणा जावंक जाय. त्या देखून इल्लें हिस्टॉरिकल बॅकग्रावंड आमी पळोवंक जाय. लुड्स एक दुबळो गांव आनी त्या दुबळ्या गांवांत एक नैतीक समस्या आसले. कसले ते समस्ये? त्या वेळार स्कॅप्टिसिजम, रॅशनलिजम आनी पॉझिटिव्हिजम म्हणले 3 वाद, 3 श्रेष्ठ सिद्धांत आसले. ते सिद्धांत मनशाच्या राजवांक, मनशाच्या चिंतपाक चड महत्व दितले. त्या देखून देव, इगर्ज माता, धर्म, भावार्थ हाका सर्वांक महत्व उणें उणें जावन येतलो. त्या वेळार 1854 पापा पियूस IX मोरी कथावीन गर्भ संभवलेली म्हणून परगटले. आनी हे परगटल्यास सबारांनी सवाल केले, मोरी आमचे बरीच मनीस न्ही गी, ते ती कशे कथावीन गर्भ संभवचे म्हणून क्वेश्चन्स करूंक स्टार्ट केले. तदला 1858 मोरी लुड्सांत दिश्टी पडटा आनी ती बर्नाडेताक म्हणटा आय एम द इमॅक्युलेट कन्सेप्शन, म्हळ्यार हांव जावन आसा कथावीन गर्भ संभवलेली मोरी. तर आतां आमी वडोल म्हळें मनशा राजावांक चड इम्पॉर्टंट आसले. आतां जेन्ना मोरी आय एम द इमॅक्युलेट कन्सेप्शन म्हणून सांगता आसतना एक सत तांकां कळटा. कितें म्हळ्यार मनशा राजवांच्या की वर्ते श्रेष्ठ एक आसा, एक अंत आसा, तो म्हळ्यार देवाचे देवान निर्मिल्लें योजन. म्हळ्यार मनशा राजवांच्या की वर्ते इगर्ज मातेची सतां आनी इगर्ज माता परगट करची ती सतां. त्या देखून आज आमी लुड्स गांवांत पळोवंक गेल्यार थंय तो जागो पवित्र जागो जावन बदलला. मात्र न्ही, मोरयेन बर्नाडेता मुखांतर एक जर उपजाशी केली हांवें तुमकां आत्तां पिंतुरान दाखयलें. एक जर आसा आनी त्या जरीत हांव आजून पर्यान सबार लोक भलायकी जोडून आसात. तर ह्या एका ऑपरेशनांत हांव आमी कितें शिकया. पयल्यान म्हज्या रिजनाच्या की वर्ते, म्हजे चिंतपाच्या की वर्ते एक चिंताप आसा आनी पवित्र सभा आमकां जायते शिकोवन हाच्या विशयांत दिता. आनी पवित्र सभेचें शिकोवन आमी पातयेवंक जाय, आमी मानून घेवंक जाय. आमकां पवित्र सभेचें शिकोवन कशें मेळटा? आमी दुतोनी गेल्या दुतोनींत आवय बापायन आमकां सांगल्या वेळार ते आमी चीत दिवन आयकूंक जाय आनी ते सत आमी मानून घेवंक जाय. दुसऱ्यान मोरी केदला आमच्या जिवितांत म्हत्वाची जाता. आमचें जिवीत पवित्र जावन आनी मोगाची जावन बदलता. तर मोगाचें न्हू, आमी सर्वांनी आमचे दोळे धांपया. मोरयेन आमच्या जिवितांत केल्ल्या सबार उपकाराचो उगडास कान तिका अर्घ दिवया. म्हज्या उपरांत तुमी म्हणचें, मोगाळी माये म्हाका तुज्या मोगाच्या गोपांत घे. म्हाका जेजूच्या मोगांत वाडोवंक आनी देवाची भुरगीं जावंक आदार दी. संवसारी राजवांक न्ही, इगर्ज मातेच्या शिकवणेक हांवें पाळो दिवंक म्हाका आदार दी. आमेन. ओ गोर्सिया ती काका बर्निया गाया चे सोरो सरगारा से मोरो मोरे ओ गोर्सिया मोरे तू
Bagian seperti keruan orang kampung orang jenis menantle Bapak Putra Cani Puvitra Atmecanabi Amin.